नमस्कार. आज प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणल्यार आमी रोटरी क्लब कुडचडे सावड्डे जे आमचे सगळे मेंबर आसात, आमी एक फूड फेस्टिवल ऑर्गनायज करता थ्रू रोटरी, जे 24 तारखेक 24 ऑक्टोबराक 2025 सुरू जातले आणि 2 तारीख 2 नोव्हेंबर 2025 काबार जातले. हातूंत आमी वेरियस प्रोग्राम्स ऑर्गनायज केल्या. तातूंत भितर फर्स्ट जे आसा, जे इनॉग्रेशन डे आसा, त्या दिसा आमी एक कराओके प्रोग्राम दवरलो. सेकंड दिसा भावगीताचो प्रोग्राम आसा. तिसऱ्या दिसा फोक डान्साचो प्रोग्राम आसा. चौथ्या दिसा एक बँड आसा आणि ताचे बरोबर स्वरतेज म्हणून तांचो प्रोग्राम आसा. स्वरतेज जे कुडचड्यावयले आमचे आर्टिस्ट ते परफॉर्म करतले कराओके. 28 तारखेक आमी कव्वाली दवरल्या. 29 तारखेक एक स्टँडअप कॉमेडी शो दवरला. 30 तारखेक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आसा. 31 तारखेक कोंकणी सॉंग्साचे कॉम्पिटिशन प्रोग्राम आसा. 1 नोव्हेंबराक आरती ग्रुप, आमचे जे लोकल आरती ग्रुप आसात ते परफॉर्म करतले. आणि 2 नोव्हेंबराक जे कन्क्लुडिंग डे आसा त्या दिसा आमी ऑर्केस्ट्रा दवरला. सो ह्या प्रमाणे हे 10 दिसांची ही रूपरेषा आसा प्रोग्रामाची. आता हो रोटरी आमी ऑर्गनायज करता. इट इज फॉर द फर्स्ट टायम वी आर ऑर्गनायझिंग. द रिजन बिहायंड दीस इज आमकां जो फंड येता तो आमी आतां आमकां कितलेशेच डिमांड वाडला. आमकां व्हीलचेअर म्हणात, फावलर बेड म्हणात, मेडिकल इक्विपमेंट म्हणात. सो जे आमकां कितें येता ताजे पासून आमी हें घेवन आमी इन टर्न आमी सोसायटीक ते परतून बेनिफीट दिता. सो जे कोणाक आमकां जे कोण कॉन्टेक्ट करतात, सो आतां सद्याक आमकां अशी परिस्थिती जाल्या की रिक्वायरमेंट खूब आसा लोकांचो, पूण आमचे कडेन मातशे आयटम्स कमी पडटा. सो दीस इज वन ऑफ द रिजन जे आमी करता. सेकंडली जे लोकल आर्टिस्ट आसात तांकां एक खंय तरी वाव मेळचो म्हणूनय आमी रोटरी क्लबान एक ऑर्गनायज करया अशें म्हणून एक मनांतल्यान ठरयलें. तिसरें जी फूड स्टॉल्स थंय येता, ही फूड स्टॉल्स आमी लोकल जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा म्हणा किंवा कोणी जे आमी केटरर्स आसा म्हणा तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. सो दॅट आपले जे कितें इन्कम सोर्स जो आसा तो तांणी मातसो थंय येवन कितें आपले इन्कम सोर्स करपाक जाता. सो ही इन शॉर्ट एक रूपरेषा आसा जी 24 तारखेक आमचो रोटरी प्रोग्राम स्टार्ट जातलो. रोटरी फूड फेस्टिवल जाका आमी रोटरी फिएस्टा म्हणून नांव दिलें. आनी 2 तारखेक नोव्हेंबराच्या हो काबार जातलो. एवरी डे इट वील स्टार्ट एट अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग आणि 10 पर्यंत प्रोग्राम चालू आसतले. एक अर्दवर एखादी फूड स्टॉल चालू उरत, पूण टायमींग जो आसा तो 7 ते 10 24 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर पर्यंत आसता. आणि ह्या प्रोग्रामाक जे कोण येवपाक सोदतात, द एंट्री वील बी टोटली फ्री फॉर देम. It is open for Kuchade constituency का काय? ना, इट इज ओपन फॉर ऑल. प्रोग्राम्स जे आमी आसा, जे आर्टिस्ट जे आमी हे केल्या किंवा जे स्टॉल्स जे आमी दिले तातूंतले आमी लोकलांक दिवपाक पयले. आणि प्रोग्राम्स जे आसा ते आमी लोकला कडल्यान कोण आमकां अप्रोच जाल्यार तांकां आमी ऑपॉर्च्युनिटी चड दिली. कितले स्टॉल असतात ते? स्टॉल्स जवळ 130 सुमार स्टॉल आसा. तातूंत भितर आमकां थोडीशी स्टॉल दिल्या ताणी. ती आमकां जी दिल्या स्टॉल्स ती आमी लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट. कन्सेप्ट कित्याक लागून असो स्पेशली प्रोग्राम? कन्सेप्ट म्हणजे कितें आसा, रोटरी इज इन एवरी फील्ड. रोटरी आमी कल्चरल हातूंकय आसा, स्पोर्ट्सांनी आसा आणि सोशल वर्कांनी आसा. एंड कम्युनिटी सर्वीस जे आमी मेडिकल आमी हातूंतल्यान लोकांक पावता, हेल्प करता, तेय भशेन आसा. सो आमी मेडिकल आनी स्पोर्ट्सान आशिल्लेच. सो आतां म्हणजे कल्चरल इव्हेंटान येवया अशें म्हणून सगळ्यांनी आमी डिसायड केलें आणि कल्चरल प्रोग्रामाच्या निमित्तान हो फूड फेस्टिवल एक करया अशें म्हणून आमी डिसायड केलें. रोटरी फिएस्टा फूड कोर्ट अपोजिट जे ओपन ग्राउंड आहे त्या ग्राउंडवर 24 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर ह्या 10 दिवसात आयोजित करत आहे. यात जे आहे मेन अट्रॅक्शन म्हणजे डेली एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम असणार. दुसरे म्हणजे फूड स्टॉल्स आहेत, कंझ्युमर स्टॉल्स आहेत, अम्युजमेंट पार्क आहे आणि दिवाळीच्या सुट्ट्या आहेत. त्याच्यामुळे मुलं आणि पालक हे भरभरून प्रतिसाद देतील. आणि ह्या मागचा उद्देश काय आमचा, तर ह्यातनं जे आम्ही फंड जनरेट करणार आहे ते आम्ही सोसायटीसाठी म्हणजे कम्युनिटी प्रोजेक्ट करण्यासाठी वापरतोय. सध्या पण आमच्याकडे इक्विपमेंट्स आहेत, फावलर बेड्स आहेत, व्हीलचेअर्स आहेत, जे आम्ही काहीही चार्ज न करता नीडी पेशंट जे आहेत त्यांना आम्ही कुडचड्यात आणि नियर अबाउट कुडचडे एरिया जो आहे त्यांना
प्रोव्हाइड करतो. रिक्वायरमेंट आमच्याकडे बऱ्याच येतात आणि आमच्याकडचे जे फाउलर बेड्स आणि व्हीलचेअर्स आहेत ते आम्हाला कमी पडतात. तर आमचा प्रोजेक्ट असा आहे की यातनं म्हणजे यातूनच म्हणून नाही, आम्ही जास्तीत जास्त फंड जनरेट करणार, आम्ही मेंबर्स पण कॉन्ट्रीब्युट करतो, डोनेट करतो अशा प्रोजेक्टला आणि ते कम्युनिटीसाठी ते वापरतो. रोटरी क्लब म्हळ्यार कितें? रोटरी क्लब म्हळ्यार बिझनेस अँड प्रोफेशनल पर्सन असो मेळप. एक कडेन येतात एका प्लॅटफॉर्माचेर लोकांक सेवा दिवपाक. आनी आमचो मोटो सर्वीस अबाउट सेल्फ आनी आमी डिफरंट मळार आमी काम करतात. जर सांगलें तशें कम्युनिटी सर्वीस, वोकेशनल सर्वीस. आनी आमचो जो क्लब आसा तो ल्हान न्ही, ताका आतां 50 वर्सां फुडल्या वर्सां जातलीं. हें सांगपाक म्हाका खूब आनंद जाता. सो हो जो प्रोग्राम करता ते त्याच निमित्तान आमी दवरूंक सोदतात.